श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हांची आज जयंती आणि अटल बिहारी वाजपेयी हांची जयंती भारत सरकारान ठरयल्या की गुड गव्हर्नन्स डे म्हणून तो मनोवप। हांव आयच्या दिसा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी भारताचे माजी प्रधानमंत्री हांकां याद करता आणि याद करता आसतना सातत्यात पयलीं भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते तेद्या वेळार हे अब की बारी अटल बिहारी हे एकच स्लोगन दिताले। तांचे सरकार 13 दिसाचें सरकार पुराय देशात पळयलां, तांचे 13 म्हयन्याचें सरकार पुराय देशात पळयलां आणि तेज्या उपरांत पूर्ण एक टर्माचें सरकार सगळ्या देशात पळयलां। ते अपोजिशन लीडर म्हणून तांचे भाशण हे प्रसिद्ध भाशण पुराय देशभर प्रसिद्ध आसा। जेद्या वेळार कारगिल युद्ध जालें तेद्या वेळार तांच्यांनी कशा पद्दतीन तेन्नाची प्रधानमंत्री ही इंदिरा गांधी हिची स्तुती केली आणि कशा पद्दतीन ह्या देशाक फ्रंटाचेर वचपा खातीर सुद्दां तांच्यांनी तेद्या वेळाच्या सरकाराक दिल्लो तेंको हो तितकोच म्हत्वाचो आशिल्लो। तांच्यांनी आपल्या सरकाराच्या कार्यकाळात सुशासन हाज्या खातीर गुड गव्हर्नन्स हाज्या खातीर तेन्ना घेतलेले रिफॉर्म्स आमी पळयता आणि तेच रिफॉर्म परत एकदां आताचे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी फुडें वचत आसा। एक सगळ्यात पयली प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना ही माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या काळात सुरू जाल्ली योजना आशिल्ली। तीच योजना प्रत्येक गांव व शहराकडे जोडप म्हणून प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना ही सुरवात जाल्ली आणि ताज्या उपरांत ई गव्हर्नन्साची सुरवात ही त्याच्या सरकाराच्या कार्यकाळात ह्या भारत देशात जाल्ली। मदल्या काळात ती ठप्प पडली, पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी 2014तल्यान परत एकदा ही खूप मोठ्या प्रमाणात सुरुवात केली आणि म्हणून तर आज आमकां डिजिटल इंडिया ह्या क्रांतीच्या सकयल डीबीटी आसतले, स्वच्छ भारत आसतले, मेक इन इंडिया आसतले, स्टार्टअप इंडिया आसतले, खेलो भारत आसतले, फिट इंडिया आसतली, क्लीन इंडिया आसतली, अशी वेगवेगळी मिशन आमकां सातत्यात पळोवपाक मेळटा आणि त्याच डिजिटल क्रांती आमकां ह्या पुराय देशात घडोवन आयल्या। आमी पळयता की डिजिटल क्रांती आसतली किंवा आर्थीक क्रांती आणि त्याच आर्थीक क्रांतीच्या बळाचेर आज पुराय जगात भारत देश हो 5व्या स्थानाचेर आसा। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी हांचे स्वप्न आशिल्लें हो देश अखंड भारत जावपाक जाय। सद्य अटल बिहारी वाजपेयी हांचे स्वप्न आशिल्लें ह्या देशात राम मंदिर जावपाक जाय। तांचें स्वप्न आसतलें 370वें कलम रद्द जावपाक जाय। आज हांव म्हाका मुख्यमंत्री म्हणून खूब खोस भोगता। तांच्याच विचारधारेचेर वचपी अंत्योदय ही विचारधारा ही श्यामाप्रसाद मुखर्जीन दिल्ली आणि तांच्यांनी फुडें व्हरता आसतना हो देश अंत्योदय, ग्रामोदय आणि सर्वोदय ह्या विचारधारेचेर चलचो आणि तीच आज विचारधारा माननीय प्रधानमंत्री फुडें व्हरता आसतना अंत्योदय, ग्रामोदय आणि सर्वोदय ह्याच तत्वाचेर फुडें व्हरता आणि हेच इम्प्लिमेंट करपा खातीर माननीय मोदीजी हांच्यांनी आज आझादी का अमृत कालात 4 पिलर सांगल्यात आणि ते 4 पिलर जावन आसा महिला शक्ती, युवा शक्ती, किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण। तुम्ही मुद्दामून पळयात की माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हांच्या काळात नारी शक्ती आणि नारी सन्मान व 2000च्या त्यांच्या शेवटच्या टेन्युअरात खूप मोठ्या प्रमाणात त्यांच्यानी नारी शक्तीक सन्मान दिवपाचें काम केलें आणि ते फुडें व्हरता आसतना त्याच महिला आणि नारी शक्तीक आज खूप मोठ्या सन्मानान हांव फक्त 33% रिजर्वेशनाचेर उलयना, हर घर नल से जल आणि ओपन डेफिकेशन फ्री हे त्याचेच एक द्योतक आसा। कारण सगळ्यात मोठ्या प्रमाणात जर आमी म्हणटा नारीचो सन्मान केन्ना जालो जाल्यार नारीचो सन्मान हर घर जल तेन्ना तिच्या घरात पावले तेन्ना खऱ्या अर्थात नारीचो सन्मान जालो। आमकां घडये कदाचित खबर आसचेना
राजस्थान, यूपी, बिहार यासारख्या राज्यांतल्यान जेन्ना 2 घडे घेवन उदीक हाडचें पडटा, एक तकलेर दवरून एक हांडीर दवरून जेन्ना उदीक 4 किलोमीटर चलचें पडटा, तेका हर घर नल से जल हाचो फायदो कितें हें कळटा. आमी म्हणटा की हर घर शौचालय हाच्या गोंया सारख्या राज्यांत, बारीक राज्यांत तेजी किंमत कळना, कारण खूब बेगीन आमी सगळ्या जाणां कडेन टॉयलेटी, प्रत्येकाच्या घरात टॉयलेट दिले. बट ज्या राज्यांत ज्याच्या घरात म्हणजे यंग चली आसा आनी ताच्या घरात जर एखादी टॉयलेट नासत जाल्यार ताका हर घर शौचालय हाची किंमत कितें ती कळटा. आमी म्हणटा की हर घर इलेक्ट्रिसिटी दिवप हाची किंमत त्या घरात शिकपी भुरग्या खातीर कळटा, ज्याच्या घरात लायट ना, ताका एकदा दिव्याचेर अभ्यास करचो पडटा, ताका त्या हर घर इलेक्ट्रिसिटी हाची किंमत कळटा. म्हणून हे सगळे माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी हांच्यांनी त्याचो फावंडेशन स्टोन घातलो आणि तो फावंडेशन स्टोन घालता आसतना घडे कदाचित 20 वर्सां लागली. म्हणजे 2000 तांचे सरकार गेल्या उपरांत परत एकदा 2014 परत एकदा सुशासन दिवपी माननीय मोदीजीच्या सरकाराच्या कार्यकाळात ह्यो सगळ्यो गजाली आज ह्या आझादी का अमृत काळात आमकां पळोवपाक मेळटा. आणि ताज्या फुडलें स्वप्न विकसीत भारत 2047 हे स्वप्न साकार करपा खातीर हे 4 पिलर महत्वाचे आसा. युवा शक्ती, महिला शक्ती, नारी शक्ती आणि गरीब कल्याण. आणि म्हणून तर ह्या देशात कोणूच उपाशी उरचो न्ही म्हणून फुडल्या 5 वर्सांच्या खातीर फ्री राशन हे रेशन कार्डाचे दिवपाचें काम हे माननीय मोदीजी हांच्यांनी केलां. आणि प्रत्येकाक अन्न फुकट दिवप हे गरीब कल्याण ह्या योजनेच्या अंतर्गत सुरू आसा. किसान शक्ती म्हणटा आसतना आमी पळयता की प्रत्येक शेतकऱ्याक किसान कार्ड दिवपूच, किसान क्रेडिट कार्ड दिवप, बट सॉयल हेल्थ कार्ड दिवप आमी पळयताले की आमचेच हेल्थ कार्ड आमच्या कडेन आसनाशिल्ले. पण ह्या राज्यांत आज सॉयल हेल्थ कार्ड सारकेली योजना राबयता आसतना आपल्या जमनीचे हेल्थ कशें आसा हे पळोवपाची संद आज ह्या भारत देशात मेळटा. ही खूब व्हड गजाल आसा. आणि युवा शक्ती खातीर आमी म्हणटा की क्लीन इंडिया पासून फिट इंडिया पर्यंत, स्टार्टअप इंडिया पर्यंत वेगवेगळ्यो योजना आणि स्किल इंडिया सारकेली योजना सुरवात करता आसतना आमी ह्या देशातलो युवक हो कशा पद्दतीन सक्षम जावचो ताच्या खातीर माननीय मोदीजी वावुरल्या. आणि खरोखरूच आमी म्हणटा की महिला शक्तीचो सन्मान जर खऱ्या अर्थात ह्या देशात जाला आसत जाल्यार तो ह्या 3 तलाक सारकेले रद्द करता आसतना आणि 33% रिझर्वेशन दिता आसतना महिलेचो सन्मान करपाचें काम माननीय मोदीजीत केला. आज ह्याच माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयीजीन तो गुड गव्हर्नन्स आयच्या दिसा याद करता. आणि तांच्यांनी पळयलें प्रत्येक स्वप्न आज ह्या देशाचे अखंड भारताचे स्वप्न आसतलें हे साकार जाता आसतना आमी पळयता. 370वें कलम रद्द करून आमी हो जम्मू काश्मीर पासून कन्याकुमारी पर्यंत हो भारत देश एक जालो हे स्वप्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजीन तेन्ना पळयलें आणि ते स्वप्न आज पुराय जाता. आमी म्हणटाले की मंदिर वही बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे हे लोक म्हणटाले, पण मंदिर वही बनाया तारीख वो 22 तारीख है ही तारीख आमी आज सांगलेली आसा. माननीय अटल बिहारी वाजपेयींचें स्वप्न आशिल्लें राम मंदिर त्या जाग्यार जावपा जाय आसलें, राम लल्ला त्या जाग्यार विराजमान जावपा जाय आसलें, हें तांचें स्वप्न आशिल्लें. हे पुराय जाता आसतना आमी सगळे जाण आज पळयता, हें म्हाका पळयता आसतना खूब बरें दिसता. आयच्या अटल बिहारी वाजपेयीजींच्या जयंतीच्या निमित्तान गोंय सरकारच्या गुड गव्हर्नन्स डे ह्या दिसा तुमी व्हडा संख्येत आज सुटी आसतना सुद्धा सगळे हांगासर आयले. तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. आणि आज क्रिसमस गोंयांत आमी खूब व्हडा उमेदीन मोठ्या नेटान आमी क्रिसमस मनयता. परत एकदा समेस्त गोंयकारांक आणि भारत देशांतल्या सगळ्या म्हाज्या कॅथलीक भाव आनी भयणींक हांव क्रिसमसाच्यो खूब खूब परबी भेटयता. विशींग मेरी क्रिसमस. आणि येता ते नवे वर्सय सगळ्यांक सुखाचे, समृद्धीचे वयचे. गुड गव्हर्नन्साचे गोंयांत फॉलो करपी सगळे रूल आमी सगळ्यांनी पळयता की गुड गव्हर्नन्स फुडें व्हरता आसतना, ईज ऑफ डुईंग बिझनेस फुडें व्हरता आसतना, नो युअर स्कीम हे फुडें व्हरता आसतना जवळपास 135च्या पेक्षा चड स्कीम आमी ऑनलायन हाडपाक शकले. आणि हे सगळ्यांचो म्हणजे मेन केंद्रबिंदू जर कोण आसता जाल्यार सेक्रेटरियल स्टाफ. जे सेक्रेटरियल स्टाफ सगळ्या जाणांक आमी म्हणटा की डिसेंट्रलायज करून काम करीत आसा. आणि हे सगळे फुडें व्हरता आसतना तुमी सगळे म्हज्या समोर बशिल्ले सगळे सेक्रेटरी, IAS ऑफिसर, GCS ऑफिसर आणि बाकीचे सगळे जाण आमी गुड गव्हर्नन्स दिवपा खातीर आज शपथबद्ध जावचे. गोंय हे पुराय देशात गुड गव्हर्नन्सांतले सगळ्यात बरे राज्य जावचे, सगळ्यात 1 नंबर राज्य जावचे. आमी पळयता की गोंयांतलो कितल्याशाच बाबतीत हर घर नल से जल दिवपा खातीर आसत, ओपन डिफिकेशन फ्री दिवपा खातीर आसत, किंवा आमी म्हणटा 100% इलेक्ट्रिफिकेशन दिवपा खातीर आसत. आमचो तर 1 नंबर, आमचो GDP हो आमी सगळ्या बाबतीत 1 नंबराचेर आसत.
जाल्यार पुराय सगळ्यो सर्विसीस ऑनलायन माध्यमांतल्यान दिवपाक आनी गूड गव्हर्नन्साच्या बाबतींत गोंय हे एक नंबरचे राज्य करपा खातीर आमी सगळ्यांनी मोठ्या प्रमाणात काम करचें. आज सगळ्यांनी गूड गव्हर्नन्सा खातीर शपथबद्ध जावचें. हीच खऱ्या अर्थान माननीय अटल बिहारी वाजपेयी हांकां श्रद्धांजली आसा. परत एकदा हांव क्रिस्मसाच्यो उर्वरीत परबी भेटयता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. आमच्या मदीं हांगासर मुद्दामून आज केंद्रीय मंत्री श्रीपाद भाऊ नाईक हे हांगासर उपस्थित रावले. राज्यसभेचे खासदार सदानंद शेट तानवडे हे उपस्थित रावले आणि IT मिनिस्टर तांचो तर हो मतदारसंघच आसा ते हांगासर उपस्थित रावले. त्या बद्दल तांचें स्वागत करता. CS DGP आणि बाकीचे सगळे तुम्ही सगळ्या जाण हांगासर सुटयेचो दीस आसतनाय उपस्थित रावले त्याबद्दल तुमचे आज परत एकदा हांव गोंय सरकारच्या वतीन स्वागत करता आणि म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें.